खेळटना मैदानाचेर पडून मरण आयिल्लो आल्डोनाचो 24 वर्सां पिरायेचो जानूस गोन्साल्विसाची गोंय मेडिकलांतल्यान कूड शेणिल्ल्यान भलायकी खात्यान बोवाळ जाला. दोतोरांच्या ह्या निश्काळजीपणाक लागून तांचेर कारवाय करपाचो आदेश जीएमसीचो डीन प्रदीप नायकाक दिला. दोतोरांक कामावयल्यान काडूनय उडयतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पणजेंत पत्रकार परिशदेंत सांगलें. हांव एक हेल्थ मिनिस्टर म्हणून हांव तेंची माफी मागता, कित्याक उत्तर आनी कितें दिवपाचें हो प्रश्न पडला. ह्या तरेची घटना जेन्ना जाता तेन्ना आमी हे लायटली घेवं शकना. हे गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर व्हडलो लॅब्स आसा आनी म्हणूनच हांव गेल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान. मागीर डीनाक सांगलें, डॉक्टर बांदेकराक सांगलें मातशें म्हायती काडा ताबडतोब कितें चल्लां तें. हें कितें जालें सगळें चॅक केल्लें आसा. सेक्रेटरीच्या माध्यमांतल्यान आमी इन्क्वायरी इनिशिएट केल्ली आसा. फुडले 8 दिसां भितर रिपोर्ट येतले. हांव तेज्या खातीर रावचो ना. आयज सकाळींच हांव जेन्ना जीएमसींतल्यान परत आयला तेन्ना आमी कांय मिडिया कडेन उलयले. तेजे पयलींच हांवें ड्युरींग दॅट पिरियड सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार हांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें गेलां की डॉक्टर एडमंड ताका सस्पेंड करचो ताबडतोब. दीस इज आय हॅव नो वर्ड्स टू से. एंड त्या भायर आमी जेन्ना मेळ्ळे जीएमसी डीन हांव डॉक्टर बांदेकर तांकां सांगलें की प्रिलिमिनरी म्हाका इमिजिएटली एक रिपोर्ट जाय की कितें चल्लां तें आनी कितें एक्चुली घडलें तें म्हाका जाय. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे कितें आहा की 3 जाण जबाबदार आहा. हे 3 जाण जबाबदार कोण आहा? हे आहा डॉक्टर एडमंड रॉड्रिग्स, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सीक मेडिसीन. हाका सस्पेंड इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा टू सस्पेंड हिम विथ इमिजिएट इफेक्ट. डॉक्टर मच्छिंद्र जल्मी, श्री मच्छिंद्र जल्मी, जूनियर टेक्निशियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन जीएमसी, एंड श्री प्रकाश नार्वेकर, पोस्टमॉर्टम अटेंडंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन जीएमसी. हे लॅब्स कॅनॉट बी एक्सक्यूज्ड. इन्क्वायरी जाल्यार आनी कोणाचेर जर एक्शन घेवंक जाय आमी एक्शन घेतले. पूण हांगा बरयल्लें आसा, हांव एक बेगीनूच वाचता. हे जे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जे डीनान दिला आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां, वाचून तुमकां आनी फुडें कितें करता तें. Report of handing over the body of the deceased of Janus Gonsalves, aged 24 years, residents of Aldona, Bardez, to CCP. It was brought to my notice at 11:40 a.m. on 29/9 Saturday by the Department of Forensic Medicine and handed over the dead body of Janus Gonsalves for disposal to CCP authorities inadvertently instead of the dead body of Vishan Naik, aged 45. This is a very serious lapse. गोंय मेडिकलाच्या दोतोराकडल्यान मेल्ल्या मनशाची कूड ना जावपाचे प्रकार कशेच खपोवन घेवचे ना. ह्या प्रकरणान कोणाचीच गय करचे ना. तशेंच तांचेर पुलिशेन कागाळ करपाचो आदेश डीनाक दिला अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. हांव बी उलयलो डॉक्टर एडमंड कडेन आनी ताका क्लियरली सांगलेलें आसा दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. म्हाका म्हणूंक लागलो की आमी जाय त्या लोकांक हेल्प करता, पूण हेल्प करता म्हणजे हेजो अर्थ तूं व्हेरिफिकेशन शिवाय कोणाची बॉडी कोणाकूच दितलो हे मान्य ना. एंड I have asked Dean and Medical Superintendent after this press conference to go to the police station and file FIR on all the 3 individuals. FIR on all these 3 guys for criminal, it's actually act of criminal negligence. You cannot just do this. This has to be taken up and we will take it to a logical end. Ani जर कोणाक जर इन्क्वायरी करून भायर मारूंक जाय आमी भायर मारतले, कित्याक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आमी इतलें काम करता म्हणून सांगून आमी ह्या तरेचें नेग्लिजन्स आमी करूं शकना. दिस इज अ टोटल इनसेन्सिटीव एटिट्यूड ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर एडमंड हू नीड्स टू बी टर्मिनेटेड विथ इमिजिएट इफेक्ट. इन्क्वायरी करून ताका टर्मिनेट करपाची म्हाजी तरी रेकमेंडेशन आसतली. जेन्ना रिपोर्ट येता जे कितें प्रोसेस आसता गव्हर्मेंटाचो ते फॉलो करून. जानूस गोन्साल्विसाच्या घरांतल्यांची दोतोरांनी केल्ल्या चुकी बद्दल मंत्री राणेन माफी मागल्या. तशेंच चौकशीचो अहवाल येतकीत ह्या दोतोरांक कामावयल्यान काडून उडयतलो अशें राणेन सांगलें. आमी ह्या फॅमिलीक कितें म्हणून सांगपाचें? आयज हांव हेल्थ मिनिस्टर हांवें गोंयान आहा म्हणून तुमकां हांवें ब्रीफ केलें, पूण नाल्यार ह्या फॅमिलीक कितें उत्तर दिवपाचें की तुमच्या भुरग्याची बॉडी आमी डिस्पोज केली म्हणून कशें म्हणून कॅन आय जस्टिफाय दीस एक्ट ऑफ इनसेन्सिटिव्हिटी? हेज्यान कितें जाता की रेप्युटेशन ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वेन वी आर वर्किंग सो हार्ड, सगळ्यांचें रेप्युटेशन कम गोज टू द मक. And म्हणूनच we are not going to spare them. I have already emailed the secretary because today is a holiday. I have emailed him and I have spoken to him. He will act accordingly and he will suspend Edmund along with these people. And Deanak bhi सांगला show cause notice because काय ना डायरेक्ट सस्पेन्शन करपाची गरज आहा. बिकॉज ह्या तरेचे गोश्ट फाल्यां कोणी हांगा मिडियाचो भाव बसला काय भयण बसला, तुमच्या फॅमिली मेंबराक कितें जालें तुमकां फाल्यां तुमी मॉर्गांतल्यान येवपाक गेले. हांव मानता
की मॉर्गान लोड खूब आहा, अनक्लेम बॉडीज खूब आहा, आमी प्रयत्न करता ते करपाक, मॅनेज करता सगळे गोष्टी घेवन, कितें व्हडलो मॉर्ग आसलो तरी बी आमकां पावना. पूण दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमी बॉडी जेन्ना भायर काडटा तुमकां तें व्हेरिफिकेशन करचें पडटा. आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे ते येतले इन्क्वायरीचे थ्रू. ताका सांगलें गेलें की ते बॉडी सारकी ना म्हणून, बरोबर न्ही? ही वॉज टोल्ड दॅट एडमंड दॅट दीस बॉडी वॉज ऑफ 24 इयर्सचो भुरगो काय तो 45 इयर्सचो, तेजे जमीन आसमानाचो फरक आहा. I would like through your medium to, on behalf of the government of Goa and my department specifically, to apologize to the family, because I have no solution and I have no answer to give to this family. I am sure they must be very upset. They must be in a state of totally in a very it's something which I cannot imagine. म्हाका जर जाल्लें हांव थंय वचून धुमाकूळ घालपाचो त्या हॉस्पिटलान. पूण म्हाका तरी दिसता की हे दिस इज नॉट फॉरगिवेबल. असल्या दोतोरांक सरकारी नोकरेन रावपाचो हक्कच ना. तांकां कामावयल्यान काडपाची गरज आसा. बरें काम करता म्हूण कोणाची कूड चवकशी करच्या पयलीं कोणाकय दिवपाचो अधिकार कोणेन दिला अशें विश्वजीत राणे म्हणटा. निवृत्त जाल्ल्यांक काम करपा खातीर मुद्दत वाडोवन दिल्ल्याचो हो परिणाम आयज पळोवपाचो पडलो अशें विश्वजीत राणे उलयलो. We have to file a FIR against these 3 individuals because Dean is the head of the institution and this is a serious lapse, is unforgivable. I have no words. I am not able to understand how I am supposed to explain this situation. As a health minister, ultimately I am the health minister of the state of Goa. It is my responsibility to see that justice is done, because what justice do I give in this case? Is there any justice that I can do? I can't give any justice. I don't know what justice. कितें म्हणून सांगतलो त्या भुरग्याक तुजो भुरगो बॉडी नाच जालो म्हणून? हे तरेचे इनसेन्सिटिव्ह आमी खपून घेवचे ना. कोणी आसूं डॉक्टर आनी कोणी कितें आसूं, ह्या डिपार्टमेंटान ह्या तरेचे गोष्टी, ह्या तरेचे इनसेन्सिटिव्ह विल नॉट बी टॉलरेटेड. All I can do is take strict action and terminate, get these employees to such an extent, through thorough inquiry, terminate them, throw them out of the government service, because they don't deserve to be in the government. This guy was given extension by us only. आणि एक्सटेन्शन करून हे आता पळोवचें पडलें.